थोडीशी गजाली म्हाका खूब मनाच्या काळजान खूब लागीं आसता आनी ते खंय तरी हांव फुडाकार घेवन ते पूर्ण करपाचो म्हजो प्रयत्न आसता। हो एक ग्रावंड आमचो रोज सर्कल ग्रावंड साडयचो हो पयलींसून हो ग्रावंड आनी हे ग्रावंडा वचून खुबशे आमचे बरे बरे प्लेयर म्हणूंक शकता जे ग्रावंडाचेर खेळोन आयज व्हड जाल्लेले आसा। आनी हो मेन ग्रावंड हो एकूच ग्रावंड आसा साडयचेर ते सगळे लोक हांगा खेळपाक येतात, स्पेशली आमचे भुरगे हांगा कोचिंग क्लासीस जातात आनी हो खंय तरी ग्रावंडाचेर एक निग्लेक्ट जाल्ल्या कारणान गेले 2 वर्सां जाली म्हजो प्रयत्न आसलेलो ताका परत रिन्यूवेट करचो म्हणून की हांगा फ्लडलायट चलना, हे सगळे रेलिंग मांडलेले आसा, हांगा जो पंप आसा तो चलना, स्प्रिंकल चलना, आमचो बोरींग आसा तें चलना आनी हांगले जे केअरटेकर आसा ह्या ग्रावंडाचे ते सदांच म्हाका कंप्लेन करताले आनी लोकूय कंप्लेन करताले। सो तेजे लागून आयज गव्हर्मेंटा कडेन फॉलो अप करून हो सगळो जी पॅकेज आसा ती हांवें परत रिडेवलप करपाक लागून घातलेली आसा आनी तेजे आयज आमी इनॉग्रेशन फावंडेशन केल्लें घातलेलें आसा आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर एकटो आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर आमची पेपर दी म्हणटात। सो असो जेन्ना आसा तेन्ना हो सगळो ग्रावंड आमी रिडेवलप करपाक लागून घेतलेले आसा। हेजे भितर खुबशे जे भितर इन्क्लूड जाल्ले आसा तेजे ते तुमकां सांगला पायप फ्रेमवर्क फॉर द एंटायर ग्रावंडाक लागून, कित्याक भितर मेन प्रॉब्लम कितें जाता आमकां एनिमल्स स्पेशली गोरवां आमचे पेट डॉग्स हे सगळे जे हांगले आसा ग्रावंडाचे भितर येतात आनी येवन ते हांगा खुबशे घाण करता आनी भुरग्यांची सदांच कंप्लेनी आसता। सो तेजे लागून एक बऱ्या प्रमाणे ते सगळे बाउंड्री जाले जाल्यार कोण भितर येवपाना अशें। तेजे उपरांत सगळे ग्रावंडाचेर माती घालपाची, कित्याक हे मातशें आतां टफ जाल्लें आसा, फातर दिसता ते सगळी माती घालून ती कवर करपाची। स्प्रिंकल नोजल जे तुमकां सांगला हांवें पंप, मागीर तेजे भितर आमचो जे पंप येता आनी तेजे भितर आमचो बोरवेल येता, हे सगळे भितर प्रोवायड जातले। मागीर प्रोवायडींग रब्बर टायल्स, हे रब्बर टायल्स म्हणटा ते भितर जे तुमी वयर पळयता पळय इंडोर वयर सकयल ताका फूल रब्बर टायल्स येतले आख्खे। थंयसर कितें आसा जे कोण थंयसर खेळटा बाकीचे योगा करता कितें आसा तांकां हेचो सगळो बेनिफीट मेळटलो। सो तेजे इंडोरा भितर हे सगळे कवर जातले, प्लस आख्खी बिल्डींग पेंटींग जातली, ताका पेंट येतलो, अशे बाकीचे खुबशे भितर हो तुमकां पीच दिसता पळय हालींच आमी करून घेतलो GCA कडसून, गोवा क्रिकेट एसोसिएशना कडसून ताका फूल नेट येतले जे प्रॅक्टीस नेट म्हणटा पळय ताका। सो भुरग्यांक ती प्रॅक्टीस करपाक लागून ते आसा आनी हे सगळे म्हाका दिसता सगळ्यांक चड आमचो नरेश चोडणकर तो आमच्या बरोबर हांगा आसा, जेणेन सदांच तेणेन इनिशिएटीव घेवन हे तेणेन केल्लेले आसा। आनी आयज कितें आसा म्हाजें जें लक्ष आसा तें बारीक बारीक गजालीचेर लक्ष आसा आनी हे बारीक गजाल म्हटल्यार कितें आसा लोकांक ते लागसून, कित्याक आयज भुरगे जेन्ना हांगा डेली खेळटा, कित्याक हांगा एका टायमाचेर तुमकां खबर आसा कितले व्हडले व्हडले टुर्नामेंट जाताले, आयज खंय तरी गेली 2 वर्सां ती खंय तरी फाटीं पडलेली आसा, कित्याक एक ग्रावंडाचें मेंटेनन्स करूं ना म्हणून। सो तेजे लागून आतां परत हांवें हो इनिशिएटीव घेवन हो केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हे थोड्या दिसां भितर 1-3 म्हयने भितर हे सगळे रेडी बाब। आमचे इलेक्शना पयलीं बाई कडेन मांडलेले आमी बाई फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां ग्रावंड सारको जाय। हो एक्चुअली ग्रावंड तो हाफ तो फूल आसलेलो, फूल आख्खो ग्रावंड। ते सायडीन आतां नरेश सायडीन सांगलें ते सायडीन नरेश ते सायडीन प्रॅक्टीस मॅच घेतलेले ते सायडीन फूल। हो आतां हाफ द वे जालें आनी हांव केन्ना ल्हान आसतना ह्याच ग्रावंडार व्हडलो जाल्लो आनी केन्ना ग्रावंड बांदलो फूल ग्रिनी जाल्लो, आमचो प्रल्हाद आसलेलो ताका पळयन जालो सकाळीं उठोन उदीक मारन एका केन्ना ट्रान्सफॉर्मर ग्रावंड काबार फूल काबार, एका केन्ना ट्रान्सफॉर्मर ग्रावंड काबार। त्या वर्साच्यान हांगा ग्रावंडार मेंटेनन्स करपाक कोण नासलेलो। आमचो उदय नायक तो स्पेशल फुटबॉलर, हांगा भुरग्यांक फुटबॉल बी शिकयता, तो एक्चुअली येवन ग्रावंडार हांगा उदीक मारी आसलेलो वालोड ताका। एक्चुअली ते स्टेडियमार नांव आसता पळय केन्ना येता स्टेडियमार उदय नायक म्हणून एक प्लॅटफॉर्म आसा रेडी करपाचो इन फ्युचर। सो हांव बायको आनीक रिक्वेस्ट करता एक फुटबॉलाचो एक ग्रावंड कसो करपाचो, फुटबॉल एक प्रॅक्टीस मॅच करपाक अशें त्या बायको रिक्वेस्ट करता तांणी मातशें स्पोर्ट्स अथॉरिटी कडेन घालपाचें। आनी थँक्यू बाई फॉर तुमी जितले इनिशिएटीव घेतला। आयज आमी हांगासर ह्या रोज सर्कल जो ग्रावंड आसा ताचें ब्युटिफिकेशन करपा खातीर ब्युटिफिकेशन उद्घाटन करपा खातीर हांगा जमिल्ले आसा आनी कांय थोड्या दिसांनी आमकां हांगा एक बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड पळोवपाक मेळटलो। हाजें श्रेय सगळें
बाकीचे कोणीय उलोवं पण आमच्या श्रेय आमचो आमदार ह्या मतदारसंघाचो आमदार भौमाधिक संकल्प बामणकर आणि इनिशिएटिव्ह घेतले सरकारच्या फाटल्यान लागलो आणि हो आयज हो प्रकल्प आमकां हाडलो. आपलो मतदारसंघ हो आदर्श मतदारसंघ जावचो, सगळ्या वाठारांत तेजी उदरगत जावची ह्या खातीर आमचो आमदार संकल्प बामणकर सदांच वावुरता. तो खंयच्याच मळार आमी फाटीं उरूं जायना. आपलो मतदारसंघ आदर्श मतदारसंघ जावपाचें ध्येय तो पळयता, स्वप्न तो पळयता आनी हें तो स्वप्न साकार करतलो. काल पळयलां आसतलें, काल आमी एक बऱ्यांतलो बरो एक टॉयलेटाचें इनॉग्रेशन केलें. खूब बरो टॉयलेट आमच्या बायणां हांगासर आमी एक इनॉग्रेट केलो आनी कांय थोडे दिसांनी तुमकां आनी एका आमंत्रण बऱ्या एका व्हडल्या प्रकल्पाचें आसतलें. हेंय तितलेंच व्हडेन तो आमी सगळें करुया. परत एकदां हांव आमदाराक सुयश आंवडेतां आनी ताच्या हातांतल्यान अशेंच बरें काम जावचें आनी ह्या मतदारसंघाची उदरगत जावची अशी हांव आस्त बाळगितां.